राजधानी पणजेच्या मुखेल मार्केटाची सामकी अवतिकाय झाल्या। एका वेळार पणजेची शान आशिल्ले हे मार्केट आता वाईट स्थितींत आसा। पळोवया पणजे मार्केटांतल्या समस्यांचेर उजवाड घालपी गोमंतक टीव्हीचो खाशेलो रिपोर्ट। पणजेच्या मार्केटात फकत पणजेकारूच न्हय जाल्यार पुराय तिसवाडी आणि बार्देस मालातले हजारांनी लोक दिसपट्टे येतात। 15 वर्सां आधी बांदिल्ल्या ह्या मॉडर्न मार्केटाची आता तर सामकीच अवतिकाय झाल्या। मार्केटात सगळीकडेन घाणीचे साम्राज्य पातळ्ळा। पान आणि गुटखा खाऊन लोकांनी पिचकारे मारून वंटी रंगून दवरल्यात। बंद मार्केटात वारे घोळपाक व्हेंटिलेशन ना। गरमीच्या दिसांनी वतांतल्यान येयले जाल्यार सादे उदक पितले जाल्यार उदकाची सोय ना। तशेंच मार्केट बांदिल्ले तेन्ना लिफ्टीची सोय केल्ली, मात ती लिफ्ट सुरवातेपासून बंदूच आसा। अश्यो जायत्यो समस्या पणजेच्या मार्केटात आसात। तातूंत महानगरपालिकेन लक्ष घालून ह्यो समस्या सुटाव्यो करच्यो म्हूण थळाव्यांची मागणी। पणजे मार्केट हे फक्त पणजेकारां खातीर न्ही, तर पणजेचे जे सराउंडिंग एरियाज आसा, तालिगांव धर, रायबंदर धर, बांबोळे धर, सगळ्या हे एरियेतले लोक हांगा मार्केट शॉपिंग करपा खातीर येता। आणि हे असो एक जागो आसा ज्या जाग्याचेर तुमकां सगळ्यो गोष्टी मेळपाक शकता। फ्रुट्स, भाजी, नुस्तें धरून ते आमी फुलांच्या मार्केटान आसा। त्या शिवाय बाकीच्यो रिपेरिंगा खातीर हे एक सामकी उत्तम असा वन स्टॉप प्लेस आसा। त्या जाग्याचेर सगळे तरेच्यो गोष्टी रिपेर करून मेळटा, बॅगां पासून रेडिओ आनी सगळें। सो हाजे खातीर हांगा हजारांनी लोक एवरी डे ह्या मार्केटान येता। हे इतली इम्पॉर्टंट मार्केट आणि हे कॅपिटल सिटीचे मार्केट आसा। सो हे मार्केट हे बरें आसपाक जाय, टॉप क्लास आसपाक जाय आणि स्टेट ऑफ द आर्ट आसपाक जाय। सामकी सादी गोष्टी सारक्यो उदक, पिवपाचें उदक हांगा अवेलेबल ना। हाजी इतली दुसरी दुर्दैवाची गोष्ट कांय आसपाक शकना। त्या शिवाय लिफ्ट चलना, केन्ना चलना ना लिफ्ट, लिफ्ट आसा पूण ते चलना। त्या शिवाय बाकीची बुरशीपणां, घाण आनी थुकून दवरप, ह्यो सगळ्यो गोष्टी हे ह्या मार्केटाक अजिबात सोबा दिना। आणि पणजे सारक्या ह्या इतल्या इम्पॉर्टंट सुशिक्षीत एरियेतल्या आणि कॅपिटल सिटीच्या मार्केटाक तर अजिबात ना। आणि ताजे खातीर जाता तितले बेगीन हाजेर एक्शन जावपाक जाय आणि जाता तितले बेगीन हे मार्केट क्लीन जावचें आणि जे कोण हाका जबाबदार आसा तांचेर तांणी येवन हे इमिजिएटली सगळ्यो गोष्टी जाग्यार घालच्यो।